येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. लिओ एंटरप्राइजेस अँड सप्तकोटेश्वर बॉयजान हडफड्या घडोवन हाडली फुटसाल लीग. सेंट सेबेस्टियन फुटसाल अरेना खेळामळार रंगली सर्त. विविध पंगडांचो आस्पाव. झोन प्लॅनिंगाक घेवन पेडण्याक खवदळ. पेडणे तालुका नागरी समितीचो सूर जागर. मांद्रेचो आमदारूय पेटला तेमाक. बंड केला म्हणून सरकारांतल्यान उडयल्या उपकारता काडून रावतलो पेडण्याकारा बरोबर. वेंचणुकेक देवपाक ओबीसी सर्टिफिकेट जाय जाल्यारूच आचारसंहिता लागू जावच्या आदी करचो पडटलो अर्ज. टॉडी टॅपर असोसिएशनाची मेंबराक सुचोवणी. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. एसोसिएशनाच्या ज्या मेंबराक वेंचणुका खातीर ओबीसी सर्टिफिकेट जाय तांणी वेंचणुकेचो कोड ऑफ कंडक्ट लागू जावच्या आदी ती मेळोवची. त्या उपरांत ती दिवची न्हय असो थाराव अखिल गोंय टॉडी टॅपर्स असोसिएशनाचे सर्वसाधारण बसकेत पास जालो. आयकात अध्यक्ष फ्रांसीस फेर्नांडीसाक. For disciplinary action against Mario to the collector, to the chief secretary and other competent authorities. की ताजेर ज्या कारवाई घेवची, either to suspend him or if he is retiring soon, then you hold his pension till proper inquiry is conducted. आता त्याच उपरांत लास्ट टाइम एक आमी आमगेलो एक वितोरीन तावारीस म्हणून जो काउन्सिलर जाला मारगांव म्युनिसिपालिटीचो, तेजेर एक एलिगेशन केलें. आमगेले एक रिपोर्टरान क्वेश्चन मी की तेका आमी तो नॉन मेंबर एज अ टॉडी टेबर म्हणून तेका आमी सर्टिफिकेट दिलें, समाज सर्टिफिकेट आमी दिला. आनी हांवें सांगलोलें आय हॅव एश्युर्ड दॅट आय विल कंडक्ट ए सू मोटो इन्क्वायरी. आय हॅव कॉल्ड हिम इन माय ऑफिस and I have taken his statement. Here and he has come and given his statement, very clear statement dila, and he has signed here in the presence of my treasurer Michael and our office staff are witness for his presence. Ata to munta ki he is not a member. I have verified his record from my office and it is found his father is a member of this association. आमगे हो समाज ताका ओबीसी स्टेटस मेळ्ळा ऑलमोस्ट 14 वर्सां सुमार जालीं. आनीक आमकां दिसलें सगळे मेंबरांक की इलेक्शनाच्या टायमार जे आमगेले एसोसिएशनाचे मेंबर आहाय ते आपल्या समाज सर्टिफिकेट दिवन येता आनी आमकां प्रेशर करताय. आपण एफिडेविट घेत म्हणटाय, विटनेस घालता म्हणटाय आनी आमकां त्रास जाताय. सो दॅट इज वाय वी हॅव टेकन अ रेजोल्युशन, स्ट्रॉंग रेजोल्युशन की जे मेंबर कोणा इलेक्शनान बसपा सोदताय त्या टायमार वन्स ए कोर्ट ऑफ इलेक्शन कंडक्ट इज डिक्लेअर्ड वी आर नॉट गोइंग टू इश्यू समाज सर्टिफिकेट फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन. तांकां जाय जाल्यार आतां रजिस्टर जावन दी. 14 वर्सां हुंय आहले रजिस्टर जावप आमकांय त्रास जाता. सो वी डोंट वॉन्ट टू फेस दोज डिफिकल्टीज. सो वी हॅव टेकन द डिसिजन. दुसरी पळय जी आसा कोणाक एडमिशना लागून, कोणाक जॉबा लागून, कोणाक स्कॉलरशिपा लागून त्यो आमी तेन्ना वन्स इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट इज डिक्लेअर्ड वी आर गोइंग टू इश्यू. आनी जे कोण मेंबर आसाय रिन्यूवल करपाक सोदताय तांकां आमी दितले. बट फॉर कंटेस्टिंग इन द इलेक्शन वी विल रेस्ट्रिक्ट, वी विल पुट अ बॅन फॉर दोज कोड ऑफ कंडक्ट. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी शिवानी सांगेलकार. पाडी कोळशे गोकळडे वाठारांत दर पावसांत हुंवार येता. ह्या हुंवारांत बांदाचें उदक राखणें वणत नाशिल्ल्यान शेतांनी रिगता आनी शेताची नासाडी जाता. संबंदीत यंत्रणेक कितलेशेच फावट कागाळी केल्यो पूण पदराक मेळ्ळी ती पोकी आश्वासनां. शेतकारांच्या उमाळ्याक मेकळी वाट करून दिल्या आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतात. आज गोवा 365 तुमकां शेतकारांची किती डिफिकल्टी आसा आनी ते कशे त्रास भोगतात आनी कशे त्रास काडटात हे तुमकां आज आमी दाखयतात. ह्या दिसांनी जो पावस येयलो ह्या पावसाचेर हांगा जे कोळश्यां म्हणटा त्या गांवांक हे जे आसा हे पाडी विलेज आसा आनी केप्यां मतदारसंघा पडटा. हांगा ह्या कोळश्यां म्हणटा थंय ह्या फार्मर्सालें आख्खें शेत जें आसा ह्या पावसान उडोवन गेले कडेन आसा. हें उडोवन वचपाचें कारण एकूच आसा की जेन्ना बंदार बांदले ह्या बंदारांक जी लाकडां झाडां येता ही लागून उरतात आनीक हुंवार जो येता तो ह्या शेतांनी वयता. हेणी रिटर्निंग वॉल बांदपाक जाय आसली पूण ही बांदले कडेन ना आनी न बांदले कारणान आज ह्या शेतकारांक जवळ जवळ 10 ते 12 लाखांचे लॉस जाले कडेन आसा. आज आमी हें लॉस कशें जालें आनी तांकां किती त्रास पडटात आमचे बरोबर आज एक यंग डायनामीक तांचो सरपंच जो आसा पाडी पंचायतीचो वही आसा आनी ह्या गोखैड म्हण त्या गांवांक आमी आज आसात. आनी त्याच बरोबर आज तेंचे कडेन विचारया की तुमकां लॉस कशें जालें
आणि कसे तुम्ही त्रास भोगतात आणि त्याचबरोबर तुमकां सरकार मदत करता काय ना हेंय आमी तांचे कितें जाणून घेवया. आमकां माहिती आसा त्या प्रमाणे सरकारान आज पर्यंत तांकां कसली मदत म्हण ती केली ना. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नाका असल्या जाग्याचेर नाका असले लोकांक शेत रोयनासले लोकांक सुद्दां चॅक काडून दिता. पूण ह्या लोकांचें दुर्दैव म्हण तशें रोवन सुद्दां हेंची नशिबां लास्ट कितें काय म्हणलें जाल्यार काय ना. ही जी पानां आसात ही पानां घेवन तेंचे रावपाचें. आज तेंचे कडेन विचारया की तेंचे किती प्रॉब्लेम आसा आणि आज शेताचे कितले लुकसाण जालें ते. बंदार बांधून त्यांना म्हणजे वचना आले नाही उदक कमी वयता रे तुम्ही वचत आतां बंदाऱ्या लागून चड गेले न्हू. आतां आमी आजूबाजून रोयताले भुरगीं पांचावाडी इतलें काम करून रोयताले आता तुमकां लॉस सगळे लॉस जाल्ला 10-12 लाखां लॉस जालें. ओके सगळे शेत गेले तुमगेले हय पुराय गेले. आणि हे बांधले जाल्यार तुमकां बऱ्या पडटा आसले. हय बांदल्या बऱ्या पडटाले. म्हण हे बांदून घेवपा जाय. बांदून घेवपा जाय. तुम्ही हेचे पयलीं कितें केल्या कंप्लेन बी केल्ली. कंप्लेंट केले बांदकऱ्या वचून आमी सांगले कितें म्हणून पोर बाजू सांगले त्या म्हणून आमी कितें इलेक्शन जावल्या मागीर करया म्हणपा लागले. त्या म्हणपा लागले मागीर आमी तेन्ना परत कंप्लेंट करा म्हणटे आमी कितले पाटी करप. आणि पयशे केन्ना किती दिल्या हे पयशे कोणी काय दिले ना आमकां. काय दिले ना. त्रास जालो गिरीक बांदचे ना बांदाऱ्या लागून चड करून घेता ते सायडीक बांद तुमकां बांदून दिना ते 10-12 लाख सुमार आमकां लॉस जाता. आज शेताचे सगळे लॉस. हय पावस चड पडल्यान हे जाले. हय पावस चड जळ्यार जाता न्हू तो. वार येता. हय कमी जळ्ळो न्हू कमी येता उदक चड जळ्यार शेतान येता. तुमकां आज हांगा ह्या वारान येवन हे दुकोडे गांवां सांगपाचें म्हणल्यार हे शेतां पळयल्यार तुमकां कळटलें हे कमीत कमी 10-12 लाखाचे लॉस जाल्ले आसा. आनी सरकारान तेजेर कांय दखल घेतली ना. फाटली तेणी जायती कंप्लेन केली आसा तेणी तांकां कांयच अजून बेनिफीट मेळ्ळें ना. दुसरें म्हळ्यार तेंचे एक रिक्वेस्ट आसा की ते बंदारा लागून तेणी जायते कॉन्ट्रॅक्टर सांगला रिटर्निंग हॉल बांदून दिता म्हणून. पूण तांकां त्या रिटर्निंग हॉल बांदून दिला. त्या रिटर्निंग हॉला लागून तेंच्या आज शेतांक उदक वयतात. ताका लागून आज हे लॉस जाल्ले आसा. तेन्ना सरकारान तेजी भरपाई भरून दिवची. हांव आमचें शेत आमी रोयतात आनी हें शेत जें आसा गोकुळडे गांवांत कोळशा म्हणटा गांवांत शेताक आमी आयिल्ले आसा. ह्या शेताक भरपूरशे लॉस जाल्ले आसा. खरें म्हणल्यार एक रिटर्निंग हॉलाची जी गरज आसलेली पूण ते रिटर्निंग हॉल बांदले जाल्यार जे लाखो लॉस जाल्ले आसा. एवरी इयर लॉस जाता. शेतकी डिपार्टमेंटान मातशें लक्ष घालून तांकां जे सवलती जे मेळपा जाय ते मेळोवन दिवपाची गरज आसा. नाजाल्यार आयज युवक जे आसा शेतांक येवपाक सोदतात ते सुद्दां येवचे ना. आनी लोकांचो पोटा पाण्याचो प्रश्न आसा. खुबशे शेतकऱ्यांनी शेतां रोवपाची सोडलेली आसा पूण जे सोडटा तेंचे अशा प्रकारे लॉस जाता. ते लॉस आसा सरकारान भरून दिवचे. आनीक जे बंधारो घातलेलो आसा त्या बंधाऱ्याक एवरी इयर जे आसा लाकडां लागता मोठी मोठी आनी त्यामुळे ते उदक फुगता आनी तेजे उदक जे आसा शेतांक वयता म्हणून लॉस जाता. सो आज कितली लॉस जाले दिसता आख्या शेताक. 10-12 लाख लॉस जातले कारण ते रिटर्निंग हॉल जे आसा ती कंप्लीट केल्ले आसा. 10 ते 12 लाखां लॉस जाल्ले आसा. जाल्यार तुमी हांगा आज आयज तुम्ही पळयता आसल्यार आतां व्हिडिओ दाखयला आमच्या रिपोर्टर बाबान अशे कितल्याक वर्सांनी अशेंच जाता जे वार येता आनी आमचे शेताचे इतले शेतकारी इतके त्रास करून आपले दीस रात हे करून इतले बरेचशे शेत करता 2 पयशे कमोवपा खातीर आनी आपल्याक पोट भरपा खातीर. बट असले ज्या कारणान एक वार येता पळय आनी तेंचे एक मिनटा खातीर ते नाच जावन वयता आनी हांव हेंचे प्रॉब्लेम जाता एक 10-15 वर्सां जाली खंय. तो जो बंधारो बांदलो तांकां एक सांगले खंय हांगासर एक रिटर्निंग वॉल येतले म्हणून बट ते अजून जाल्ले ना. सो ते आपल्या कश्टान तेमी एक हांगासर बंधारो एक रिटर्निंग वॉल अशी बांदलेली आपल्यान. सो ती सुद्दां ह्या इतको मुसळधार पावसा लागून व्हांवून गेले सगळे. बट आतां जे तांकां विचारले हांवें की तुमी कंप्लेन बी खंय फायल केला म्हणून बट ते म्हणपाक ना इतके वर्स गेल्ले तांकां फक्त 500 आनी 600 रुपया येता म्हणटा ते. सो ताका लागून तेमी सुद्दां होप सोडलो आसा. सो म्हाजी एकच रिक्वेस्ट आसा की गव्हर्मेंटा कडेन आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन की तेमी मातशें लक्ष दिवचें आनी जे डॅमेजीस जाता ते हांगासर येवन तेंचे पळोवन तांकां जितके दिवपाक जाय तांकां डॅमेज जाता तेंचे दिवपाक जाय ते दिवचे तांच्या खातीर. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. झोन प्लॅनिंगाक घेवन पेडण्याक खवदळ जाला.
पेडणे तालुका नागरिक समितीन जागर सुरू केलाच, पूण खुद्द मांद्रेचो आमदार सांगता झोनिंग प्लॅनांक लागून बंद करता म्हणून काडून भाजपा सरकारान म्हाका उडयल्या उपकारता. भाजपा सरकारान पेडणेकारांचेर अन्याय करचो न्हय. पंचायतींचो तेंको दाखोवंक आनी लोकांक योग्य न्याय दियात अशें मागपाक पेडणेच्यो विविध पंचायतींनी आपापल्या आमदारांच्या ऑफिसांत धांव घेतली. आमदारान आपूण पंचायती आनी लोकां बरोबर आसा हाची गवाय दिली. पूण तेच बरोबर टीसीपीन जे कितें चलयलां ताजेर अजापय उक्तायले. पेडण्या ट्रान्सपोर्ट झोन करचे आदीं निदान त्या पंचायतींक तरी टीसीपीन स्पश्ट करपाक जाय आसले. तशें केलें ना. 22 लाख स्क्वेअर मिटराचे पेडण्या कन्वर्शन चल्ला आनी पेडणेकारांक खबरच ना हो अन्याय. हे कशें जावं शकता ते टीसीपी डिपार्टमेंटान कन्सर्न एरियेनी खंयच्या पंचायतीन ट्रान्सपोर्ट झोन केला त्या एरियेनी वचून ट्रान्सपोर्ट झोन ह्यो कितें ह्यो पयलीं एक्सप्लेन करूंक जाय आसलें. आनी ट्रान्सपोर्ट झोन ह्यो कित्या खातीर हाडला ह्यो एक्सप्लेन करूंक जाय आसलें. ह्यो करूंक ना. सो म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या पेडणेकारांचेर इनजस्टीस जाला. खंय ट्रान्सपोर्ट झोन केला, कित्याक लागून केला, कमर्शियल झोन खंय केला, कित्याक लागून केला, आमकां बेनिफीट मेळटलो की ना, स्थानिकांक गांवांक हे पर्टिक्युलर पंचायत एरियेन केला तर पंचायतीक रेव्हेन्यू मेळटलो की ना, स्थानिकांक आमकां जॉब्स आरे बाबा हे कमर्शियल केला हांगासर कसलो प्रोजेक्ट घेतलो हांगा जॉब्स आमकां मेळटले की ना, आमकां बिझनस स्थानिकांक कितें मेळटलो की ना, हे एक्सप्लेन करपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसना खंयच केले 22 लाख स्क्वेअर मिटर जेन्ना कन्वर्जन जाता सो म्हाका दिसता इनजस्टीस आमच्या पेडणेकारांचेर जाता. आनी जो पर्यंत आमचे प्लॅनिंग जे गांवां विलेज वायज जर जायना जाल्यार डेफिनेटली आमी खंयच्या एक्सटेंडार वचपाक रेडी आहा. आमी टील लास्ट म्हणटा ते फायट करते. जर सरकाराक दिसता बाबा ह्यो सरकारान बंड करता डेफिनेटली म्हाका तेंच्यांनी सरकारान काडून उडोवचें. हांव रेडी आहा हेका लागून. म्हाका गरज ना. म्हाका म्हाजे लोक इम्पॉर्टंट आहा आनी म्हाका लोकां वांगडा रावपाक म्हाजें कर्तव्य आहा. थंय सगळें येलोच दिसता आमकां. आतां ही येलो जागा दिसून कितें डेव्हलपमेंट जातलो तो आमकां अजून कांयच खबर ना. तेज्या खातीर आमी ते फुडली स्टेप घेवचे खातीर आमकां आतां हेच्या फुडें आमकां आमच्या आमदाराची मदत लागतली. जरी आमदारान ते आमकां डिक्लेअर केलें की ह्या फाटल्यान आपूण आसा पूण एक प्रोटोकॉल आमी सगळी पंचायत तेज्या फाटल्यान आसा ह्या विशयाचेर तेंच्यांनी आमकां न्याय दिवचो म्हणून आयज आमी आमदाराच्या ऑफिसान येयल्ले तांकांय निवेदन दिवपाक. आता ॲट प्रेझेंट ते कितें प्लॅन म्हणटात आमी केल्लो तो तुमी हे बघतो आमच्या लोकांनी बघूंकच ना जाल्यार आमी तेका सॅटिस्फाय अशें कशें म्हणटले. जनतेक ब्रिटीश धरू शकनात. भले तुमचे कडेन 33 संख्या आसात याचो अर्थ असो न्हू की 33 दिल्या हे तुमचेर सोंपयला गोंयच्या अशातलो भाग ना तो. आनी ताका लागून काल ज्या पद्दतीन हांगासरल्या आमदारान आपल्या स्टेटसान घातल्या तेचं जर तुम्ही कॅल्क्युलेशन करशात जाल्यार तुमकां कळटलें की तेतून कितली गुंतवणूक आसा पळय ती. म्हणजे सरकार हे इतले पयशे करून सुद्दां कितें करपाक. लोकल बॉडीज आनी पेडणेच्या थळाव्यांक बरोबर घेवन जर रिजनल प्लॅन केलो ना जाल्यार लोकसभा वेंचणुके वेळार आमचे कडेन येवचें न्हू. मांद्रेचो आमदार जी तारोलकारान उक्तेपणान सांगले. जाल्यार पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकारान टीसीपी मिनिस्टर आनी भाजपा सरकारा कडलो भावार्थ उक्तायलो. फाल्यां कितें अशें हें जालें जाल्यार आमच्या पब्लिका वांगडा आसतलो. जेन्ना गव्हर्मेंट लँड आहा गव्हर्मेंट एक्विजिशन जालें गव्हर्मेंट लँड आहा ते रस्ते वयतले. आमचे प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आमच्या स्थानिकांच्या प्लॉटांतल्यान रस्ते कित्याक जाय आनी कोणाक इंट्रस्ट आहा कित्याक इंट्रस्ट इतलो म्हणजे पेडणेकारांचो पयलीं इंट्रस्ट सोडून जर आमी जर भायले इन्व्हेस्टर्स व्हडले आहात नांव फाटल्यान घेतले तेंचो इंट्रस्ट जर पळोवंक गेलो सरकार जाल्यार आमी मागीर कित्याक जाय आमकां मागीर आमचे कडेन तुमी कांय पागो जाता. आयज आनी पयर सांगला मिडिया आहा मिडियाच्या समोर सरळ सांगता हांव जर ह्या रिजनल प्लॅन जर लोकल बॉडीज आनी स्थानिकांक जर कॉन्फिडन्सान घेवन जर करिना जाल्यार लोकसभा आनी आमचे कडेन येवचे न्हू आमी तांकां सपोर्ट करता. आनी हांव जर उलयता ते फॉलो हांव म्हज्या डिसिजनाचेर आनी हे आंदोलनाक 100% हांव रस्त्यार देंवतलो. लेटर आयल्याच्या नंतर आमची जी फोर्टनायट मिटींग जाली गव्हर्मेंट कॉरस्पॉन्डन्स आसल्या कारणान ऑलरेडी म्हणटात तशें मांद्रे ग्रामपंचायतीन रिझोल्युशन पास केल्लेलें आसा की immediately very next day on 3rd of October we are going to submit to deputy town planner and CC to chief town planner म्हणटात तशें की आमकां स्पेशली मांद्रे विलेजीच्या लोकांक लोक सगळे ग्रामस्थ सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचे इलेक्टेड पंच हांच्या बरोबर संयुक्त बैठक आमच्या गांवांत जावपाक जाय आनी ताचें रिप्रेझेंटेशन आमी MLA दितले आनी ताच्या नंतरच फुडले सोपस्कार कितें आसा ते त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान करपाचें. आनी हो पेडणेकारांचो एल्गार आयकात पेडणे तालुका नागरीक समितीक. हे काय करूंक जाय ह्या संदर्भातलो विचार विनिमय जावन एक
स्ट्रॅटजी ठरतली, एक एक्शन प्लान ठरतलो आणि हयसून आमी फाल्यांच्यान त्या कार्याक सुरवात करतलो अशी एकंदर आयच्या बैठकीची रचना आसा. आणि ह्या संदर्भात मार्गदर्शन आणि मागीर कृती महत्वाची आसा. विषय मांडून वचप ना तर कृती करूंक जाय. फाल्यां काय कृती करप ह्याच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीत, मान्यवरांच्या उपस्थितीत हो कार्यक्रम ठरतलो. सरकाराक आमच्या खरीच दिसता काय तर बाबा पेडण्याचा भला जावचा, तर त्यांनी एअरपोर्ट आता केलं इंटरनॅशनल. हितून कितली सुधारणा झाली, कितलो आमच्या पेडणेकरांक फायदो जालो ही बघपाची गरज आसा. पहिली अजून सुरवातच 1 वर्स जावन एअरपोर्ट सुरू जावन 5 वर्सां रावात तरी 5-6 वर्सां बघात आणि मग हे तुमचे प्लान वगैरे झोनिंग बी दियात न्ही. कारण आसा त्या लोकांक पयलीं स्थिर तरी जावन पयलींच लोकांक तुम्ही आमकां हालोवन दवरलेले आसा सगळ्यांक. कोणाचे फेसिलिटी ना, कोणाक जॉब्स ना, काय ना असत. सो माझो तरी ह्या हेचेर विरोध आसा. जाल्यार अनेक जागे आसत ज्या जाग्यांचेर आलवारा जे अफ्रामेन जमनी आसत ह्यो सुद्दां अडवळे केल्ल्यो आसत. त्यो कोणाक लागून केल्यो, त्यो कोणी केल्यो हे अजून कळपाक मात्र मार्ग ना. ह्या सगळ्या एका लागून आमी एकत्र येवपाक जाय. मोर्जी गांवांत मोठो लढो जाल्ला आणि आमचो तरुण मित्र मयूर शेटगांवकर हो फुडें सरता. त्याच्या मदतीक सुद्धा तेचेर FIR रजिस्टर्ड जातात कारण तो हेच्या विरुद्ध आवाज उठयता. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आनी निखिल जल्मी. मोरजी मर्डीवाड्यार सत्पुरुष सांस्कृतीक क्लबान चवथी कडेन देखाव्यांची सर्त घडोवन हाडिल्ली. तातूंतल्या जैतिवंतांक इनामां भेटोवपाचो सुवाळो निकतोच जालो. कार्यावळीक सुरेखा शेटगांवकर, अमित शेटगांवकर, विजय शेटगांवकर, अनिल गाड आनी हेर मानेस्त हजर आसले. पळयात तो सुवाळो. देखाव्या दुसरे प्राइज फावो जाल्ले आसा कौस्तुभ शेटगांवकर. बाल कलाकार आसा तो, बरो हुशार आसा तो. मल्हार गोवा 365 खातीर समृद्धा खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. लिओ एंटरप्रायझीस अँड सप्तकोटेश्वर बॉयजान हडफड्या फुटसाल लीग घडोवन हाडली. ही फुटबॉल सर्तीत नार्वे वाठारांतल्या तरणाट्यांनी वांटो घेतलो. सेंट सेबेस्टियन फुटसाल अरेना खेळमेळार सर्त रंगली. नार्वे दिवचल वाठारांतल्या 5 पंगड सर्तीत वांटेकार जाल्ले. LCB विनर, दिवचल डेक, शौनक 11, लयांश FC आनी 777 हे पंगड सर्तीत वांटेकार जाले. LCB आनी दिवचल डेक पंगडान सेमीफायनलीत प्रवेश मेळयलो. सेमीफायनलीत दोनूय पंगडांनी बरी खेळी दाखयली. दोनूय पंगड बरे खेळटाले. LCB पंगडान दिवचल डेक 1 गोल करून फायनलीत जैत मेळयले. LCB पंगड जैतिवंत जालो.
गोल्डन शूज मनोज नार्वेकार, इमर्जिंग खेळगडो तन्मय गावडे, बरो गोल करपी नितेश नार्वेकार, टुर्नामेंटाचो बरो खेळगडो नितेश गावडे, गोल्डन ग्लोव्स अमोल वेंगुर्लेकार हाका फावो जाले. पळयात. देवी शांतारुके नमन करून देव सप्तकोटेश्वराक नमन करून आयज लिओ एंटरप्राइजीस अँड सप्तकोटेश्वर बॉयज फुटसाल फर्स्ट लीग फर्स्ट सीझन हांगा खेळिल्लो. खूब बरें दिसलें. हांव सेमी फायनलीक पावलो. हांगा सेमी फायनल पयलीं फायनल पयलीं आमचे नार्वेचे भुरगे युनायटेड भुरगे जे आसा हे एक शिस्तीन एक संघान खेळ्ळे. हांगा अशीच तुमी युनिटी करून दवरात. बऱ्या गजाली खातीर हांवें खूब फावटी म्हटलां की बऱ्या गजाली खातीर तुमी सगळे युनायटेड रावा. आमी 1-2 मिशन अशें कंप्लीट केले युनायटेड ग्रुपान. असो हो ग्रूप जो आसा पळय तो खेळा मळार सांस्कृतीक मळार जावं समाजाचें काम करपा खातीर तुमी एकठांय येयात. आयज आमी सप्तकोटेश्वर फुटसाल लीग हांगा आरपोरा ऑर्गनायज केल्लो आसा. ओके, हो आमचो सीझन 1 आनी ह्यान फुडें बी सीझन येतले थंय. आयज आमचे नार्वे गांवचे 5 टिमी हांगासर येयल्ल्यो आसा ज्यो पार्टिसिपेट जातल्यो. ओके, टोटल आमचे 50 प्लेयर आयज खेळटले हांगासर. आनी हांव मागता सगळ्यांक आयज ऑल द बेस्ट म्हणटा. आनी बरे तरेन हो जो फुटसाल लीग आमी जो लिओ एंटरप्रायजान ऑर्गनायज केल्लो आसा तो आयज आमी हांगा सुरवात करता. पण आयज सगळे जे नार्वेचे बॉयज आसा आमचे जे सगळे जात म्हणू नाका खंयचीच गोश्ट आमी असो द्वेश धरूंक ना. तर आयज एक जाले आनी आयज एक जावन हांगा जो मजा लुटलो जे मना पासून तुमी खुशी घेतली अशी घडोवंक नासली पण आयज घडली. आनी म्हाका तुमकां इतकें सांगूंक सोदता आज सप्तकोटेश्वराक स्मरता की अशेंच तुमी सगळे हे घातचे. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. पावस बिटकी कवळपाची तयारीक लागला. तरीकूय फुडले 5 दीस तो शिरशिरतलो. घडये गडगड घालत येतलोय. हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना पूण वीज पडपाची शक्यताय आसा. हवामान विभागान सादुरतायेची शिटकावणी दिल्या. हवामान खूब शांत जाला. मंगळारा थोडो पावस पडलो आनी दनपारा सुर्या मामाचें दर्शन जालें. ताका लागून मंगळारा थाकाय दिवन गेलो. फुडल्या कांय दिसांनी तापमान ल्हव ल्हव वाडटलें पूण बुधवारा धादोसकाय दिवपाची शक्यताय आसा. थंड वारो घोळटलोच. धुकेय दिश्टी पडटले. मळबात कुपां दाटतली. दनपारां दमट जातली. तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. फुडले 5 दीस हांगा थंय पावसाची शिरशीर. बुधवारा शिपडून पावस. बुधवारा सकाळी पडू येतात धुके. फुडले 2 दीस मळब कुपांनी दाटिल्ले. बुधवारचे तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धनयांक शिटकावणी दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.